Well, eyes Ami Asad. It's the 2nd of May 2025. We are here in Naveli constituency again. Naveli constituency, this is Akebash Panchayat Potta Inga Central Hotta. Munta te Wadar Ami Asad. You can see Ami MES ti asa amche military camp. जे military camp training center आसा त्याच्या ऑपोजिट सारखे आसात. आता आमचे जे आखे भाषाचे लोक आसात तांचे प्रॉब्लम म्हणल्यार देयर ग्रीवियन्स इज दॅट अंडर केबलिंग सरकारान केलें. नो डावट अंडर केबलिंग जावपा जाय आनी जालें आनी एवरी वन कॉपरेटेड विथ अंडर केबलिंग वर्क. बट वेन अंडर केबलिंग वॉज डन, यू ऑल मस्ट हॅव सीन, वी हॅव शोन यू ऑल, इट इज शोन इन द व्हिडिओ हाव रस्त्या सायडीन केबल घालपाक जाय म्हूण आख्खे फोडले फ्रॉम हियर फ्रॉम द मिलिटरी सेंटर रायट टू द गणपती देवूळ टील गणपती देवूळ हो रस्तो आख्खो सायडीन फोडलेलो आसा. आनी जेन्ना आख्खो लायनीन फोडलेलो आसा तें काम आशिल्लें तांचे डिपार्टमेंटाचें, कन्सर्न डिपार्टमेंट कोणें फोडून ते केबल घातिले की ते लेवल करपाचें म्हणून. आयज सांगपाचें म्हणल्यार 3 म्हयने जाले, नथींग इज डन. सगळी माती आसा तो डोबरो असो मुखार वयर दोंगर असो काडून दवरला फ्रॉम हियर टू रायट गणपती देवूळ. And repeatedly second, third day since we come to know there are some accidents taking place or somebody falling, even cycle घेऊन होता तो पडटा रातचो कोण कित्याक कोण इट्स अनइवन. ना आमचे इतलेंच आसा, वेन यू हॅव डन अंडर केबलिंग इट इज युअर ड्युटी टू डू इवन कोराय म्हणून. कित्याक आतां आमी आसा मेयात, आतां पावस तेकलो, आतां रोखडो आनी 5 दिसांनी पावस येतलो. जेन्ना पावस येतलो ही ट्रेनिंग सेंटर आहा, हे ट्रेनिंग सेंटराचो रस्तो बरो आहा पळय लेवलाचेर. उदक सगळें येतलो, लोट आनी एशी येतलो आनी उदक हिंगा लोट येतलो तेन्ना सगळें उदक हिंगा चोक जातलें. हिंगा चोक जावन सगळें बोत्तलें. आनी तुमी पळयलां आसतलें वी हॅव गटर्स हियर, बट द गटर्स आर नॉट क्लीन. चोक जाल्ले आसा, ते फोड्यो आसात त्यो फुटलेले आसा. सो म्हाजें इतलेंच आसा, हांवें हर्ड दॅट आमचे भुरगे यूथ गेल्ले खंय आमदाराच्या घरा कडेन सांगतात ते म्हाका. बट आमदार आनी बळगेट कितें सांगता खंय, हेजे कडेन वच तेजे कडेन वच, नावेली प्राधिकाराक वचून सांग आनी कोण इनासाक सांग. दीस इज अनकॉल्ड. आय ऑलवेज से बाप तुवेकार, यू आर इलेक्टेड, यू आर द BJP MLA ऑफ आर नावेली. तुका जेन्ना लोकांनी इलेक्ट करून येयला, कोण वोट घायना ते प्रॉब्लम न्ही, पूण तूं जेन्ना जिखून येता तूं एक फादरली फिगर कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे मुद्दे पळोवपाक. आतां गरज ना आमकां केन्ना मणपाच्या लोकांक घेवन आमी रेस करतात, केन्ना कॉलजेच्या लोकांक घेवन रेस करतात, केन्ना तेलावलीचे. आयज आख्खें भाश येवपाक पडलें. पण हांवें तांकां सांगलें आय वील कम, इज अ गुड इशू, वील रेज इट अप बिकॉज वी डोंट वॉन्ट मोर एक्सिडंट्स. सिनियर सिटीजन लेडी वील टॉक, ती सांगतली. यूथ सांगा तो आमचे ते रेवणकर बाय आसा ते तुका सांगता भुरग्यांक स्कुलाक साकून हाडपाचें व्हरपाचें खूब त्रास जाता म्हणून. सो हांव मागता कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन आनी चड करून पंचायत, आय वील बी टॉकिंग टू द सरपंच. आय थिंक इट इज डेनीव आमचो आसा पळय, सरपंचा कडेन हांव उलयतलें आनी तेजे कडेन हो मुद्दो मांडटलें की दॅट to make a letter to the electricity department as soon as possible. If you want, our people of the ward are ready to give signatures. Signature campaign करूया आनी जाता तितले बेगीन. देनी कडेन मागता, सरपंचा कडेन आखे भाशाच्या, तुज्या मातशें टेक दीस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर सिटींग ऑन दॅट चेअर. टेक दीस मॅटर टू इवन द MLA तुवेकार एंड सी दॅट जाता तितले बेगीन हो रस्तो इवन करून दिवचो म्हूण लोकांक आनी गटरां साफ करून दिवची म्हूण. आनी मिंगेली हांव मान्य हिंगा रस्ते सामके वयर दोंगर असो केले माती घाण. सो आमकां चलपाक वाट लागून ना. हिनी गेल्यार एक्सिडेंट जायत म्हूण रस्ते, तिनी गेल्यार एक्सिडेंट जायत म्हूण जाता आनी तो सगळो मूस जावन आमकां वचपा येवपा प्रॉब्लम जाता. हो मातशें आमकां रोड सारको करून दिवपा म्हूण मागणें म्हजें. बरें सांग प्रॉब्लेम सांगताले आमकां न्ही तेच सांग. ॲक्च्युली मी रोड खूप ना बुरसं झाले आसा. अंबिका रेवणकर उलयता. खूब रोड सामको जाम जाला. आमकां सगळं सायडीन येवपाक पण बिरें दिसता. कित्याक गाडी येता, ओवर हेड येता, पळय मातशें जाल तितली रोड मातशें निवळ करून दिया. इंडा सनीम फेर्नांडीस. म्हणजे फकत रिक्वेस्ट की आमगे हो रस्तो फुडल्यांचो आहा तो सारको करून दिवचो आनी आमी तुमच्या कडेन कांय मागना. त्रास जाता आमकां फेस करपा पडटा. पावसा उदक जाता सो दॅट मातसो प्रॉब्लम जाता आनी थोड्या दिसान पावस येवपाचो जालो आहा. सो दॅट रिक्वेस्ट मागून घेयात.
आणि लास्ट म्हणटा आनी एक सांगपाक सोदता, मॅटर इज नॉट ओन्ली वो केबलाचेर रस्त्याचेर माती देंवल्ल्यानी आमकां इवन जाय म्हणून हो एक मेन प्रायोरिटी हें आसा. सेकेंड आमची सगळीं गटरां क्लीन करप म्हणटा आनी थर्ड म्हणटा तें इफ यू सी फ्रॉम द रोड फ्रॉम ट्रेनिंग सेंटर टील दामोळ पिंटो बार आसा पळय, पिंटो बार आखे मेन रोडार टील द पिंटो बार ते केबलिंग करता तेन्ना ते बाय अशें करता पळय, दे डू द वेल्स त्यो देखून न्ही सगळे हें जाल्ले आसा, उसपुतले आसा. इट इज ऑल आउट, इट इज ओपन, सो ते फोणकूल जाल्ली आसा and it becomes very difficult for people who come. It is not only the people who come from Margaon side, people from Kepe, Savode, all come and mostly senior citizens. आणि सांचे टायमार 7 जाता की it becomes very difficult because vehicles घेवन येतात, बायल्यो जावं ते दादले बायकाचे, very difficult. There are many actions which have taken place. So when the electricity department comes here to do this work, I am requesting the electricity department to even look into the matter where ती तिकून पॅचअप करा म्हणून ती चार रस्तो आसा पळय तो ओपन जाल्ले आसा पळय सगळ्या कडेन ते मातशें येवन इन्स्पेक्शन करून काबार करचे म्हणून. आणि हे हांव मागता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन, पंचायती कडेन एक तुमकां टायम दिता आमी 2 विक्सांचो, पावस येवपाचो आसा 2 वीक्स 15 दिसां भितर म्हणटा हांव हे मातशें फॉलोअप करचे बाब डॅनीन तशें आमच्या सरपंचान आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट्सान, ना जाल्यार आमकां परतून फोर्स करनाका रस्त्यार येवपाक. लोक आयज पीपल हॅव टू कम ऑन द स्ट्रीट. इट्स अ शेम when the elected bodies, including the MLA and the department, everyone, I'm telling the electricity department and especially the power minister also, मातशें आकेंबाज जे आसा, मिलिटरी कॅम्प आसा MES कॉलेज ताच्या ऑपोजिट आमी कितें उलयला हे मातशें प्रायोरिटी बेसिसचेर दवरचें, सो दॅट वी डोंट वॉन्ट एक्सिडंट्स. आय डोंट वॉन्ट माय आकेंबाज पीपल